मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो खोटलो पर्वतांच्या कानार पडटा तसो मांड, आनी दोंगोर तुजो ताळो आयकूं. पर्वतांनू सर्वेस्पराची फिर्याद आयकात. पृथ्वीच्या बुन्यादीनो कान दियात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर गाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वाद विवाद करता. म्हजे पोरजे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्ताच्या देसांतली हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाच्या घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुमचे मुखार मोइजेसाक, एरोनाक आनी मिरियामाक धाडली. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्परा मुखार वेतलों आनी सोर्गीच्या देवा मुखार कसो सोरपडटलों? ताचे मुखार होम घेवन वेतलों वो एका वर्साच्या पाडकुल्याक हजारांचे हजार मेंढरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे वाल केले म्हूण तो प्रसन्न जायत? म्हज्या चुकींक लागून म्हज्या मालगोड्यांक वपून दिवं? म्हज्या पातका खातीर म्हजे कुडीचें फळ भेटोवं? मनशा, कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दया मोया दाखय आनी देवा कडेन खालतीकायेन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हणया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतिल्ले. म्हजे पोरचेक म्हजे मुखार जमून हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वता. देखून मळप ताचे नितीवोन पुरगोडटा. सबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडी बी म्हाका नाकात. सबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता? आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. सबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. असलीं तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. तुजेर फिर्याद मांडटा. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवाचणेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. सबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवून दाखयतलो. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora.
माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. धर्मशास्त्री आनी फारिजांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी सोंसोत ती एक खुणा सोदता खंय. पूण जोनास प्रवादाचे खुणाक शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती तिमाशाच्या पोटांत आसलोलो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 रात धरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदललें देखून निनवेचो लोक जोडटेच्या दिसा ही सोंस्ती बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासाचो परोस वर्तो हांगा आसा एकलो. दोखिनीची राणी प्रिथुमीचे शिमेर तावन सोलोमाच्या शाणेपणां आयकून आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा ही सोंस्ती बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सोलोमा परोस वर्तो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जुदेव लोक खुणा मागतात. जो कोण देवाचो भोक्त वो प्रवादी म्हूण पोरगोडटालो, तांचे कडल्यान जुदेव लोक खुणा मागतालोच. तांचे म्हणणें आसलोलें की थोडे कितें विचित्र करून दाखय आनी आमी सोत मानतले. पूण जेजू तांकां खोटी आनी घातकी पिणकां म्हणटा, कित्याक जेजून जायतीं विजमितां केलोलीं आनी बरेंपण शिंपडायलोलें, पूण ताणें जेजूचेर बावाट खोलावंक नासलोलो. जेजू तांकां सांगूंक सोदतालो की आपुणूच एक खुणा. जायत्यांनी भोव करून निनेवाच्या लोकांनी जोनस प्रवाद्याचें उतर देवाचें उतर म्हूण मानून घेतलें आनी जिवितांत बदलणी हाडली. पूण जेजू जोनासा परोस व्हरतो न्हय? तो देवाचो पूत न्हय? आयज जेजू म्हाका कोण काय? जेजूचेर बावार्थ दवरून जिवितांत नवसोडणी हाडून खऱ्या काळजा मनान जेजूचो नीज पाटलावदार जावंक हांव राजी आसां काय? म्हजो थाराव म्हज्या जिवितांत बरें वो वायट येता तें तुजेंच देणें कशें मानून घेवंक आनी तुजो भावार्थान पाटलाव करूंक वावुरतली.